आईची सीरीज मंगलाचरण सांगून स्टार्ट करया। आजी मंगलाचरण सांगू का येत सची आमगेल पुरा मोगाची श्यामला माताजी। ओवर टू यू माताजी, तुम्ही स्टार्ट करेत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मंगलाचरण। श्री गुरु गुरु प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीयुत वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान् वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगुणललितां श्रीविशाखान्वितांश। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबर सांभोदे पादांबुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौरविर्भाव भूमे स्वं निर्दिष्ट स्वजन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते नाम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमतेर्गतिः मत्सर्वस्वपदां भोजो राधा मदन मोहनं दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देव्यो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणु स्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयेस्तनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा समस्त कोटि भक्त भक्तादि जन सकड़ाके मेघले अनंत कोटि नमस्कार. हरे कृष्णा. खूप खूप धन्यवाद माताजी, तुम्ही भारी चंदकन सांगला. आता नी अंग तुलन मुखार वरुक स्फूर्ती माताजी येत सची. स्फूर्ती माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. रामनवमी आणि हनुमान जयंतीचे हे पावन महिन्यातून चर्चा आशिल्ले. रामनवमी सिरीसाका सगळ्यात भक्त जनांक मनपूर्वक जावन भागवत पुराण कोंकणी तर्फीन स्वागत सांगता आसा. मंगलचरण भावपूर्ण जावन सांगिले श्यामला माताजीका मागेला अनंत अनंत धन्यवाद. आणि म्हाका हे अवकाश दिलेला एंकरिंग करच्याका भागवत पुराण कोंकणी टीमाका हांव थँक्स सांगता. म्हाका तितून नॉलेज ना कसली सांगची टायमार चूक जाल्यार एक्स्ट्रीमली सॉरी. आज आम्ही रामायण ओके आयची सेशन आम्ही स्टार्ट करूया. रामायणांतू ऑलमोस्ट 6 कांड असतात. तांतू बालकांड आणि अयोध्या कांड आम्ही अध्ययन केलेलं आसा. आज आम्ही अरण्यकांडाचे सार अर्थ करून घेता आसत. सो अरण्यकांड म्हळ्यार कसले, लास्ट सेशनांतू आम्ही हाजीचे अर्थ केलेले कसे की म्हणून सांगलार राम लक्ष्मण आणि सीता देवीले दंडकारण्य स्पेंड केलेले 10 लॉंग इयर्साचे काणी हे अरण्यकांड. हे विशयांतू म्हाका एक श्लोक याद येता आसा ते हांव सांगूक इच्छ करता. अदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्णहननं एतद्वी रामायणयणं. हाजीचे भावार्थ मस्त सिंपल आसा. जसे की म्हणारा श्रीराम वनवासात चंपलेलेच थंय त्यांनी स्वर्णमृगाले वध केलेच. रावणानं सीताक अपहरण केले. तदनंतर रावणानं जटायूल वध केले. श्रीराम आणि सुग्रीवाले फ्रेंडशिप केले. श्रीरामानं बलीले वध केले, समुद्र पार केले, लंका दहन केले. त्याची नंतर रावणाला आणि कुंभकर्णाले वध केले. सो ह्याचीच भावार्थ ऐकूचा आमकां मातसो सिंपल दिसता, पण हाचीचे गूढार्थ अर्थ करे सूचक आज आमगेलो तो आसाच हिज ग्रेस गौर नटराज प्रभूजी. हांव तांगेले बद्दल स्वल्प इंट्रोडक्शन दिवपाक इश्ट करता. हांगेल कार्मिक नाम आसा नितीन भट्ट. हांणी एक ऑथर, मास्टर इन योगा टीचर, एस्ट्रोलॉजर, मॅरेज काउन्सिलर, योगिक डायट कन्सल्टंट, भक्ती योगा प्रॅक्टिशनर आसा. हांणी US आणि ऑल ओव्हर इंडियातून ट्रॅव्हल केलेलं आसा योगा शिकोवचे खातीर. आणि हांणी वर्कशॉप कंडक्ट केलेलं आसा. हांणी 3 योगा बुक बरयलेले आसा. आणि हांणी को ऑथर ऑफ द बुक फूड फॉर द साऊल विथ हिज वाईफ अँड आयुर्वेदिक शेफ सुंदरी दासी माताजी फोटोच्या. हांणी एक्चुअली ट्रेडिशनल अष्टांग योगा, deep meditation on chakras and samadhi aspect, yoga nidra and healing meditation हे हांगेले स्पेशलाइज्ड एरिया. आज असल सीनियर असोसिएट ಒಟ್ಟು आज सीनियर असोसिएट हांव आज आमगे सगळ्यात भक्ती जनाल तर्फेन स्वागत करता आसा. तुमकां मागेले दंडवत प्रणाम प्रभुजी. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच माताजी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सहजी अरण्यकांड सेकंड पार्ट में ಬಗ್ಗೆ आम्ही ऐकूया. लास्ट पार्ट अंत आम्ही एंड केलेलं काही म्हणारी सीतादेवी का रावण किडनॅप करते री किडनॅप केलेल्या निमित्त ते जटायुक मारनु मागे रावण सीतादेवी का लंका वर्तरी तो सीतादेवी का फुल टूर देता. टूर अंतु तगल पैलेस दाखयता. ते पैलेस तगल विमानावर वचिताना एक एंड दुखून अनेक एंड तगल पैलेस इतलो हॉड की चमकून वच्चा जायना ते. सो तगल एक विमान आ रही ते 5 माइल के तगल पैलेस. सो 5 माइल कौन चमकू छे. सो तक वच्चाक ते भितरीची विमान तशी नमने बांधला ते. आणि तो सीतादेवी संपूर्ण जाऊन दाखवते ह्या पळय ह्या मेगले पैलेस कितले चंदस पळय आणि सांगते की हंग विंगडिंगड ते तगल बायलांक पुरे दाखयता. तगल बोट्टु कोर्निक 200 की 300 तगल बायलश विंगडिंगड देवताले बायलो तंगेल दुव नागकन्या मागिरी विंगडिंगड स्वर्गलोकाचे विंगडिंगड कडेन दुखुनु मागिरी अप्सरा अशी विंगडिंगड पुरे हाण किडनॅप केलेल की कॅप्चर केलेल की पूरे जने बायलो तगल तक नमस्कार करून चंदुकन पळयत असच. रावण सांगतो पळय कितल बायल आसा पळय कितल चंद करून म्हाका पळयता पळय. तक एक श्राप आशिल की एक अप्सरा वट्ट ताणे बलात्कार केलेल्या निमित्त तक ब्रह्माले का एक श्राप आशिल तक की तू खंयचे बायल मनशा आनी फोर्सेबली तांगेलोटू वर्डिक करचे एक तांक कस्सने केल्यार तुवें फोर्सेबली तुगेल मत्ते बेतून वता म्हणून. तस जावन ताका तें एक भंय आशिल्लें ब्रह्माले. आमी पुरे पळयताची पुरे राक्षस ब्रह्माजीक भिताचे कोणे शिवाक आनी विष्णू भिनाचे. तांकां खाली तांगेला दुखून आशीर्वाद जाय. सो तांगेले एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य म्हळ्यार तांकां गोतना. तस जावन राक्षसांक आणि मायावादी आम्ही आता मायावादी म्हणतात. आता हिंदुइझम प्रॉब्लेम कसा नाही. आता मस्त व्हिडिओज आहेत तसे मुस्लिम्सान अटॅक केलाय हें केल्लें तें केल्लें म्हणून आमी मस्त पुरे व्हिडिओज पळयत आसत. म्हणून हांवें मस्त पुरे व्हिडिओज पळयत आशिल्लो. तांतू प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार आनी पुरे हिंदुइझम पुरे सपोर्ट करताची जाल्यार तांगे लास्टाक देव कोण म्हळ्यार हांव देव म्हणून. आनी परम सत्य म्हळ्यार कोण ते कोणाक गोतना. जाल्यार एक विश्वास आसा देवाल वेरी हिंदू धर्मा वेरी. तांतू फायटिंग आतां पळयल्यार आमकां हलाल मीठ नाका आमकां अन्नेक मीठ खावका आतां त्या नमने गलाट. आतां तांतू डिफरन्स कशें तूं हलाल का नॉन हलाल का वच्ची नरकान.
सो तू हिंदू जावन कलर एकाची मुस्लिम जावन कलर एकाची तू हिंदू जावन धर्म अर्थ कोण घेन जाला रे तू हिंदू धर्मा खातीर फायटिंग करनो अशें म्हळ्यार तांकां राबोवच न्हय कृष्णान सांगची भगवद्गीतेन कसं म्हळ्यार तांगेले इग्नोरन्स तांगेले ज्ञान अज्ञान काडका म्हणून तशी अज्ञान काडका आता आमी राक्षसाल मेंटॅलिटी कशी ताका विष्णू म्हळ्यार तागेले एनिमी हांव देव जाता तो हे राक्षस मेंटॅलिटी तशें जावन प्रभुपादान तांकां मायावाद म्हण सांगचे तो मायावाद म्हळ्यार हांव देव म्हण आता आमगेले इंडियान तुवें मस्जिदान स्वामी विवेकानंदान आमगेल्यान तूं मस्जिदान स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस अशें पळय म्हणटात स्वामी विवेकानंदान सांगचे कशें न्हय तूं देव म्हूण तूं देव म्हणटा रे मागीर कसो व्हरला तो हांव राम जावचें जातोय तशें एक पयऱ्याक एक इंटरव्यू पळयत आशिल्लो बारला एक एग्जाम्पल्सान दिता आशिल्लो तातूंत तो अशें सांगता की लास्टाक तूं हे राम जावका तशी राम आयल कसल म्हळ्यार अशें मस्त बरें जनान मस्त बरें बरयलां रामाले विशयान अशें ती तुलसी रामायणान तूं ते पात्रावेरी राम नाम बरोवन ते चमकुचे ते बरें वाल्मिकी रामायणान ना ते म्हाका आश्चर्य जालें कशें देवाल नांव बरोवन तूं तागेले वयर त्या पात्रावेर तूं कशें पांय दवरता मात्र तें एक नमूने फेमस जाला सो आतां मस्त विडियोसान येता की तो पात्थर ಕೆಲವು कडेन देवाल नांव बरयला ಕೆಲವು कडेन देवाल नांव बरें न्ही जाल्यार ते रामेश्वरा पात्थर फ्लोट जाता ಕೆಲವು कडेन देवाल नांव घेतले सदां ते फ्लोट जाता तें सत्य तें पुरे पळयलां जाल्यार ते देवाल नांव बरोवंक हांवें तातूंत ಕೆಲವು पुरे एक सूक्ष्म मायावादी म्हळ्यार तांगेले भक्तीन तूं तत्व म्हळां तत्व म्हळ्यार फिलॉसॉफी सो भक्तान आमी भक्ती करतना खाली सेंटिमेंट न्ही कसं नाही जाता कसं नाही कोर येता तशी न्ही ताका एक तत्व म्हळाल आसा तत्व म्हळ्यार तूं खंयची रुपार देवाक संतुष्ट जावची तशी करची तें भक्ती म्हाका कसं जाय हांव तें करता मागीर देवान म्हाका एक्सेप्ट करता तें भक्ती न्ही तें आमी देवा फोर्स करचें सो भक्ती म्हळ्यार श्री चैतन्य मनोभिष्टम श्रीराम मनोभिष्टम रामाले मन कशें आसा की तें आमी अर्थ करून घेवप आता आमी कृष्ण लिलेन तुवें पळयत आनी राम लिलेन तुवें पळयत सो कृष्ण लिलेन तूं आमी पळयता की कृष्णान एक पाटी एक कृष्ण आनी बलराम एक पाटी एक वृंदावनांत एक डिवोटील कडवता बायलमनशी ओल्ड बायलमनीश आणि ती कसं करता म्हळ्यार ते खिचडी करता कृष्ण येता म्हणून आणि खिचडी करतना तिगाल एकाची पात्र आशिल्लें कुकिंग करचें तांतू आनी तिगाला कसं नाही विंगड दवल ना कुकिंग करचें कसं करता सर तेदन पुरे जनान ब्रश करची कशी तें बबूल नीम स्टिक न्हू त्या नीम स्टिक तिगेल ब्रश करचें तें एक तिगेल आशिल्लें ताजेन मिक्स करता आसती तिगेल मनांत कसं नाही हांव कृष्णाल खातीर करता म्हणटा तिगेल मन अशी तिका कसं नाही उडगास ना की हें कसं नाही तें कसं नाही रूल्स ते रागानुक तेदना बलराम सांगता कृष्णाक हे ते पळयलो ती कसं करता सर ती तिगेल ब्रशान ते खिचडी मिक्स करता सर सो कृष्ण सांगता आनी के टेस्ट चडली न्हू हांवें म्हण सो कृष्णाक ते भावभक्तीन केन्ना आमी विसर न्हू ताका आमी प्रेम करता की कृष्णान सांगचें आसा भागवतांत की ब्राह्मणान केन्ना म्हगेल विशयान पुरुष सूक्तांनी सांगून स्तोत्रांनी सांगून श्लोकांनी सांगून म्हाका प्रसन्न करताची ते म्हाका खुशी वय
ಎಲ್ಲ ತಜ್ಜಪಶಿ ಚಡ್ ಖುಷಿ ಕಸನೆ ಮೆಗಲ್ ಭಕ್ತಾನ್ ಕೆನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಮೆಗಲ್ ನಾವ್ ಕಾಡ್ತಿಗೆ ಬಳ ತೇ ಮಕನಿಗೆ ಖುಷಿ. ಸೊ ದಸ್ ಜತ್ कसमळारी आता आम्ही श्रीरामाले काणी पळयतना हे एपिसोड अंतू अरण्यकांड अंतू श्रीरामन शबरीक शबरी मेळचे आस त्यान शबरीने कसं करचे आस हे अरण्यकांडांत एंड अंतू शबरी मेळचे आस. तो शबरी मेळतना कसं जाता शबरीनं अर्ध खावचे अर्ध रामा दिवचे अर्ध खावचे ते चांगस की पळचे अर्ध रामा दिवचे म्हणून आम्ही ऐकलें स्टोरी. जाल्यार देवान ते एक्सेप्ट केलं. त्या स्टोरी वाल्मिकी रामायणात तितले स्पष्ट जाऊन ना. जाल्यार आम्ही पळयत की देव भक्ताले प्रीती पळयते शिवाय आता त्यांची मायावादीन करताना हांव देव म्हणून त्या डिफरन्स असं त्या तुगेले भावन कसं नसं भितरी की देवाक कसनेपणी कोण संतुष्ट करका म्हणून त्या भावन देव पळयता. ते जावन म्हणजे भावग्रही जनार्दन म्हणून. सो मी पळयता की सीता देवीक ते रावणानं टूर दिताना सीता देवीक पळयतस इतले पुरे हागेल बायल आसाची इतलो व्हडली पॅलेस आसा रावण आलोचन कसं ना ह्या पुरे पळोवन ती म्हाका वाडी कोण घेता म्हणून ते राक्षसाला आलोचन तशींची. भक्ताले देवाले विशयान तांकां कसने ज्ञान ना. सो ताका कशें म्हळ्यार सीता फोर्स करूं जायना न्हू. हे पुरे पळय हे पुरे राणी कसं आसाची हे पुरे तुगेल सेव करताची आनी मेगेल सेव करताची आनी तो तिगेल पांयार पडता सांगता हांव खंयचे बायल मनशार पांयार पडनी तुका मात्र हांव तुगेल पांयार पडता. एक मेगेल विनंती एक्सेप्ट करी आनी मेगेल बायल जा कशें म्हणून सीते सांगता हांव कशी एक क्षण ते रामा विसरचें जायना म्हूण ते सांगता ताका एक नमुने शॉक जाता इतलो पुरे दाखोवन कसो फायद जालो म्हणून. ते एक रियल एस्टेटाच्यान तागेलो फ्लॅट एक 100 जणां जाकयतना एकल्यान पुणी घेनातला लास्टा बेजार जाता तो बिझनेस सोडता कस्टमर घेयना. सो रावणाने मस्त पुरे प्रार्थना करून आज त्या खंयचे बायल मनशेक प्रणाम करून येता. सीता देवीक मात्र म्हळ्यार ताका गोत्तस हें कशें की स्पेशल म्हणून. जाल्यार असल नमने अज्ञान ताका. सो सीता देवी अशें करतना ताका कोप येता. तेन्ना सीता देवी सांगता तुका 1 वर्स टायम दिता तू 1 वर्स भितर म्हाका एक्सेप्ट कर न्ही तुका हांव आय विल मेक लंच तुका हांव जेवण करून घालता म्हणून. आनी ते राक्षसीक पुरे आपयता एका अशोकवनावराची आनी अशोकवनांत तिका खुश करचे आसला खुश करे भिवच आसला भिवय जाल्यार तीन म्हाका एक्सेप्ट कोरका तशी पळयाची म्हणून तिका अशोकवना घालता. तिका अशोकवना घाली जाता तिका माती घेवन पडटा ती श्रीरामा उडगास करून एक नमने बेजार. आतां आमी पळयताची हे वॉर आनी म्हणटना जन आतां आमी युक्रेन वॉर आनी पळयता आसाची बांबून ते युद्ध करता आसा बायल चेडूं आनी घेवन वता आसा असल पळयतना कितले बेजार जाता आमकां. आतां तांकां खावच्या काही जाता आतां चेडूं पळोवंक घेवका म्हणून हे बायल मनशां धांवताची जाल्यार खावच्या जेवच्या जाता आलोचन पुरे बामणा वयल्यार आसता फॅमिली वयर आसता तो युद्ध करता आसा कसं जाता की तशींची सीता देवी काही एक नमने अस्सल बेजार की जाल्यार तांगेल प्रेम कसं ना तिगेल शुद्ध प्रेम. आनी तुमी आलोचन करूं येता वाडीक जाल्यार तशींची रानांतू 14 वर्स मागीर 10 वर्स जालते वनांतू आतां असल अवस्था.
अस्सल अवस्था इतलं पुरे कष्ट बघून आता लास्टाक आणि काही कष्ट चढली शिवाय कसे कष्ट होणी जायनी तो सीता देवी को बेजार कसा नाही इतलं पुरे कष्ट करून लास्टाक रामाल दोन विंगड जल्लो म्हणून सो तिगेल अवस्था पळवणं तिगेल बेजार पळवणं तिगेल हातपाय सपूर जावणं जावण खाण नाशी त्यांना ब्रह्मान सांगचे इंद्राक ही एक वर्ष वांची मक दिसना इंद्र देवा सांगतात तू वचन एक आमगेल एक स्वीट राईस दैवी अंगा केलेलं स्पेशल हे दिन येते सो तिक दिता तो इंद्रदेव घेऊन होता स्वीट राईस ब्रह्मदेवाला वचून ते हगूर विंगड निद्रा देवी घेऊन होता मला ता काय बहित आहे रावण इतली स्ट्रॉंग की इंद्र बित्ता सो इंद्रदेव कोणाक निद्रा देवी घेऊन होता सो निद्रा देवी घेऊन होताना सो निद्रा देवी पूर जन सूर्य नीत करायचा सगळे लंकाक आणि इंद्र मात्र ते देवत आणि देवताना सीता देवी सांगता हा ब्रह्माला आदेश राहिला हंगा आणि तो विंगड नमने ड्रेस निघाला म्हणारी कोणाके कळूनच कोणे कोणे निद्दशील कोणे बाकी असून रावणा कोणी जगेला रे सांगला रे म्हण तो भिवून व्हायला त्या नमने भयशील रावणाला सो त्या नमने भय असून तो एक विंगड नमने ड्रेस निघाल नाहीला सो जलारी सीता देवी वर इंद्र म्हण पळयतना ताकेल पाय नेला वैरस आणि तोंडार तेजस अस हे ब्रह्मदेवाला हे इंद्रदेव म्हणून ती एक्सेप्ट करता एक्सेप्ट करून तागेला आशिल्ले स्वीट राईस ते खाता ते खाल्ली सताना ती गेल्या बेजारू अंग आशिल दुखी कष्ट पूरे प्रॉब्लेम्स आशिल पूरे समजत तिगेल शरीर एक नमने नवे शरीर जाता आणि इंद्रदेव सांगता तुका नी एक वर्षा मटा कसने कष्ट याना म्हळ्यार स्वर्गांतू ते एक दिसा खाण स्वर्गांतू एक दीस म्हळ्यार हंगाची एक वर्स सो एक दिसा खाण त्यांचे हंगाचे 6 महिनो कसं नस ते स्वर्गांतू दीस आणि 6 महिनो राती सो आमगेल एक वर्ष स्वर्गांतू एक दिवस सो आम्ही अशी आलोचन करूयात की स्वर्गांत कशी म्हणून तशी जी पितृलोकांत आता मी पितृपक्षाने म्हणून करता बघ 15 दीस सो 15 दीस आमगेल्या पितृलोकांत एक दीस म्हणजे त्या स्वर्गलोकापाशी केतो पितृलोक सो त्यांची 15 दीस त्यांच्या एक दीस हंगाचे 15 दीस तशी तजी राहते सो आम्ही 15 दीस पितृपक्ष म्हणून करतात मला त्या एक दीस तांगेल एक दीस त्यांनी हंगी येऊन खावचे तांगेल मागीर एक वर्षाक तांका जेवण खाण जाता तसे जाऊन पिंडदान दिवस त्यांना सो ते टाइम स्केल असत तो स्वर्गाचे ते वयर गेलं तशींची ते वाढता वता सो स्वर्ग लोकांचा 6 महिनो ते ब्रह्म लोकांत आणि के वाढ तो वयर गेलं तशी टाइम स्केल चेंज जाता वता देवाला शक्ती पडे तेव्हा कसं सांगचे टाइम आय एम हांव समय आणि समय कशी चेंज झाला कसं एक देवाला शक्ती पडते की टाइम चेंज जातस ते वयर गेलं तशी ते टाइम चेंज जाता सो तशी सीता देवी कथ हे स्वीट राईस दिवन सीता देवी कंप्लीटली शक्तिशाली जाता आणि तिके थोडे शक्ती आणि येऊन एक मन एक नमने संतोष जाते की आता राम येता रामाक घेऊन येता ती आलोचन करतस एक वर्ष नाही आता भाई येता हत्ती येता मागीर येता तिगेला आलोचन तितल्याची राम केदन येता राम केदन येता राम केदन येता लक्ष्मण केदन येता अशी सीता देवी का अशोकवना दवरतना मागीर श्रीराम ते सोदितस ते मरीच्या मारला इतलेच आणि लक्ष्मण येता
आणि श्रीराम निमगे त्याला ती काही चमकली तू तीक सोण आयलोय म्हणून लक्ष्मण सांगता तिने अशी मेगेल वयर अपमान केली की कसं अपमान केलं तिने म्हणत तू गोतच नव्हे एक बायल मनशे कोपायला कसं जात म्हणून कसं न्हू सो कष्ट त्यात नाही आशिल्ले वाडीकेंत सो कसं कसं कष्ट म्हण तू चमकल तशींची तीन मेगेल वयर अपवाद घाल्या की असल तुगेल नाव तुगेले मणकेची ताणे आवाज करताना मरीच्यान लक्ष्मणान म्हाका हांव सीता पळयला लक्ष्मण सांगताच ते आयकतरी सीताक अस्सल अमने खूप आणि बेजार आयली की तू आत्ता वस म्हण म्हणाले हांव लक्ष्मण म्हणतास हांव सांगली तिका की रामा कसं नाही जायना हे कसं की म्हाका समदिसतना हे कसं की समजायनी म्हण तीन अशी सांगली की तू भरत म्हण केवय तू अशी वय बायल म्हणजे कोपायला कसं कसं सांगनायची म्हण सांगतो तीन अशी सांगली की तू काही रामान वचून मागीर तू राय जाव का म्हण तू बसला तस जावन तू हांग राबला ते रामाक पळोवच्या वतना म्हण म्हणाले तितले सांगतर आणि हांव ते राबकावय पण लक्ष्मण म्हणाला राम म्हणालो इतलं ऐकत तरी बायल म्हणजे कष्ट म्हाका काडून तू काडून तांकां कुळ दवरचें म्हळ्यार भारी कष्ट तर लक्ष्मण म्हणाल पळय हांव चितल्याक आयिल्लो न्ही हे भारी कष्ट रे म्हाका घाल तिणें म्हाका सोडच्या विलावर न्ही आतां हांव ते राबला रे ती अशी आलोचना करता की हांव तुका राखतस तुका कसं नाही जाऊ म्हणून तशें जावन हांव येवका पडल्या म्हण म्हणालो आनी तितलें वगी तिका घेवन येवचें जायना तशें हांव ती थंय आसा म्हण म्हणालो तो राम मागीर वगी वगी वता ते तो वगी वतना थंय वतना मागीर तिना मागीर ते आश्रमांत वचून पळयतना तिगेले हाताक घाललेलें काणकण हाताक दवरलेलें फूल हे पुरे पडला भायर तशी ताजी मागशी वताची ते मुखार वतना तागेले रथाच केलो कुडको केलो रगत हे पुरे पळयता मुखार शिता येताचे ते समयार एक व्हडलो राक्षस येता तागेले येद्दोड पोट दोन दोळ पोटार दोन दोळ येद्दोड तोंड सो तो हसतो 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 मुखार येता लक्ष्मणान तांतागेल हात वसतान 10 फीट तुम्ही आलोचन करायचे तुमगे लेदूर कोणी 10 फीटा आता मनशां आयला रे तुमकां एक नमने अजप जायना लक्ष्मण ताका पळयतना भित्ता आनी सांगता रामाक की हे म्हाका दिसता आमगेल काल आयला म्हणून हांव तागेले तोंडा वता तूं धांव हांव मर्त वाडना तूं अंचुका तूं इम्पॉर्टंट म्हण लक्ष्मण सांगता राम सांगता तितलं न्ही भिवचें न्ही अगत्य ना आमी दोगांय शक्ती आसा आमगे लागीं म्हणून राम कसं करता लक्ष्मणा सांगता तूं वग्गी वचून तागेले ते हात कातरी हांव हे हात कातरी ओटू कातर आमी म्हणून तागेले दोन्ही हात ओटू कातरताचे तो कातरतना सडनली पडतो तागेले पोट तोंड आशिल्लें येद्दोड पोट ते सगळे कोलॅप्स जाता ताका एक नमने आश्चर्य जाता खुशी जाता राम निमगेता कसला इतलें खुशेर कसला आसा तूं तो कबंद सांगता तूं कोण म्हणटा हांव राम हांव लक्ष्मण म्हण सांगता दोगांय हब्बा म्हगे जिवनांत तुला सगळ्या पशी खुशे दीस म्हणटा कसं लायक हांव एक स्वर्गांत एक गंधर्व जावन आशिल्लो हांव तपस्या केलें तपस्या करून ब्रह्माजीक संतुश्ट करून म्हाका ताणें आशीर्वाद दिल्ली की हांव कितले की काळ वांचूं येता म्हणून ब्रह्मा जीवन आशिल्लें तितलो काळ हांव वांचूं येता म्हणून म्हाका आशीर्वाद आशिल्लो म्हाका कितली ताजी एक अहंकार आयली की हांव लास्टाक इंद्राकाची वचून चॅलेंज केलो इंद्र पदवी कसं नाही जायना न्हू हांव इंद्र जाता अशी म्हणून हांव इंद्रा चॅलेंज केलो इंद्रान तागेले वज्रायुधान म्हगेले हात आनी पाय अशी चेंज केल्ली की म्हगेले मात ती तो गुगाल
आणि पोटा भितर राहिला. आता हांव मरची मरना तर म्हणल्यार म्हगेलो आशीर्वाद आसा, ताजे निमित्त हांव मरनी. त्याला म्हगेलो आयुश्य इतलो व्हड की आतां म्हगेल हातपाय विंगड जाले. तो इंद्रान म्हाका, हांव सांगलें इंद्राक हें कसो केलें तूं म्हाका. ताण म्हाका वांची तशी म्हगेल्या पोट्टा वेरी म्हगेले तोंड निकोर न्हू, तो हें माती भितर घाल न्हू, हांव तूं खत्तर आहा तुगेल हें पोट्टान. एक दीस राम येतना तूं केदन ताका खावच्या वतगी तो तुका मार न्हू, तुका हें कश्टातून भायर काडटा म्हण सांगता. आज त्या दीस आयला. म्हाका वग्गी पूर्ण म्हगेल वयर राखूड घाल न्हू उज्ज घालाची म्हण सांगता. हांव मरतरी हांव तुमकां वाट दाखयता म्हण. तो राम लागता, हा वो आतां मरतर वाट दाखयता ताची वग्गी मारया म्हणून ताका खोंडून ते कबंदाक भितर घाल न्हू, ते राखकुडांनी घाल न्हू, उज्ज घालता. उज्ज घालसतना तो तुरंत तागेले प्राण सोडतना एक नमने व्हडले घी, एक 100 किलो घी ಒಟ್ಟು 100 ನೇ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ किलो घी एक्को सोडून व्हडले उज्ज जावन तो स्वर्ग तागेले कसं गंधर्व रूप असं ते गंधर्व रूपान बाहेर येता. गंधर्व रूपान बाहेर येतना तो सांगता की तुम्ही दक्षिणा कडेन वचुका. थंय सुग्रीव म्हणून एकलो वानर आसा. सुग्रीव म्हणून एकलो वानर आसा. त्या वानराक तुम्ही वचून फ्रेंड जावका. ते वानर तुका हेल्प करता सीताक सोदूच्यान म्हूण. आता म्हाका उडक आसना, हांव लास्ट 2 क्लासान तो वानर म्हळ्यार कसं म्हूण एक्सप्लेन केला की कोणाक उडक आसा की एनीबडी रिमेंबर्स? ना प्रभुजी एक्सप्लेन करणे. आता वानर म्हळ्यार वानर तू मनुष्य की प्राणी म्हणून वानर. वानर म्हळ्यार मनुष्य की प्राणी म्हळ्यार वा इथे म्हळ्यार आमगेलो तो दोन्ही टेंडन्सी आसा. आता आमी डिवोटी जाल्ले निमित्त कसं नाही वाईट खायनाची, कसं नाही वाईट काम करण्याची. जाल्यार ते कलियुगांत आता तेंची आमी पळयताची की भक्ती जावचे फुडें आमी पुरे मस्त तुमगेल्यान कितले जन्म म्हणून कोतना मात्र मस्तीच्यान इस्कॉन येवचे फुडें नॉन व्हेज खावची की अल्कोहोल पिवची की तो राक्षस जावच्या विंगड कसं नाही ना. तो तागेलें ज्ञान मेळ्ळें सताना तेंची मनुष्य मागीर प्राणी आशिल्लो मनुष्य जाता. जन्मनाम जायते शूद्र संस्कारात भवेत् द्विजः. पुनर्जन्म जाता द्विजः, ताका पुनर्जन्म जाता. सो वानर म्हळ्यार तूं मनुष्य की प्राणी म्हूण. सो ते वानर लोकांत 2 नमने वानर आशिल्ले. कोण? एक हनुमंत. हनुमंत कशी रामाल भक्त. तो कोण हनुमंता फॉलो करता की तांणी रामाल भक्ती जाता. तशींची अन्य कोण वानर आसा? सुग्रीव. कोण? सुग्रीव न्ही, वाली. हनुमंत न्ही, वाली. तो वाली रावण मणकेची ऑलमोस्ट. सो कोण ताका फॉलो करता की तागेल रावण मणके मेंटॅलिटी. तो वालीला इतली शक्ती आशिल्ली. सुग्रीवा पशी शक्तिशाली वाली. त्याला वाली कशाला मारलाय रामान? काम वासना. तस जावन तुगेल कोणेय तुगेल फ्रेंड असो तो तागे लागी असल वायट अभ्यास आसा की तस जावन प्रभुपादान चैतन्य महाप्रभून सांगचे कोण स्त्रीलो लोप आसा, कोणाले भितर वायट अभ्यास आसा, कोणाले हे भितर हे नमने वीकनेस आसा तांगे लागी क्लोज फ्रेंड जावचे नच म्हणून. फ्रेंड जावेत, क्लोज फ्रेंड जावचे नच म्हणून. म्हळ्यार तांगेलो क्लोज जाल्यार मागीर तांणी असले व्यसन आशिल्ले निमित्त तांगेल भितर ते राक्षस प्रवृत्ती म्हळ्यार आसता. आनी हे हांव एक्सपिरियन्स केला. डिवोटी म्हणून एकल्याक हांव बारीक क्लोज जालेलो. मागीर ताण अशी नमने चीट केली की म्हाका
तेजन मक्कळ्ळे ओ हे शास्त्रान सांगचे करेक्ट म्हणून इथं मला असल कोणा अभ्यास असते की मला तांगेल राक्षस प्रवृत्ती इमिडिएट जाग जाता आता मी काश्मीर फायल्स पळोवन अशें पुरो की हांनीची पर्यंत स्टुडंट्स जावन आशिल्ले मुस्लिम्स नेबर जावन आशिल्ले ऑल ऑफ अ सडन तांनीची तुमगेले एनिमी जाताचे इथं म्हळ्यार आमगेले पुरे जनाल भितरी कलियुगांतू राक्षस प्रवृत्ती आसा पुरे जनाल भितरी राक्षस प्रवृत्ती आसा आता मी कितलं तर आमगेले साधन करताची भजन करताची आमगेले राक्षस प्रवृत्ती वयर येना पुरे जनाला राक्षस प्रवृत्ती आसा जाल्यार तेंची आमी पालन करनी वे आमगेले राक्षस प्रवृत्ती सुम्मनी वयर येता आनी वयर येवन कशें जाता तेंची मनुष्य राक्षस जाता तशें जावन बाप बावल मध्य लढाई आंगेल मध्य लढाई भाव बहिण्या मध्ये लढाई अण्णा पुत्ता मध्ये लढाई अम्म आणि चेडवा मध्ये लढाई कसं लायक आमगेले पुरे जनाल भितरी राक्षस प्रवृत्ती आसा कलियुगांत लढाई म्हळ्यार कॉमन त्याला कोण लढाई करना ते एक व्हडले विषय कोण लढाई करना सो वा नर म्हळ्यार तू नर की वा नर अयोध्यांतू पुरे दिन देवता समान थंय लढाई जाता जाल्यार लढाई कसं नाही कोण चांग आनी चड चांग म्हणून म्हळ्यार हांव आनीक तुगेला पयस चड धर्म पालन करता तू तें केल्ली वे कॉम्पिटिशनार न्ही तू तें केल्ली वे म्हाका तुगेला पयशी तुगेल सेव कोरका तुगेल सेव कोरून आनीकय वयले पदवी आसूं का तुगेल आनीक सेव कोरून सर्वंट ऑफ द सर्वंट भरतान सांगचे रामा सोण वचू नका हे राज्य तुगेले रामान सांगचे नाही भरता ताज्या पयशी व्हडली धर्म कसं नाही हांव अण्णान सांगेल आयकू का थंय तांगे लढाई कसं नाही कोण वयली धर्म पालन करचे म्हणून हंग लढाई कसं नाही सो हंग वाली सुग्रीवांत कसं नाही राज्य कोणाले ते आमगे लढाई आताचे ಕೆಲವು ಬಡಿ ಚಂದ ಇರುತ್ತ ಕೆಲವು ಬಡಿ ಲಢಾಯಿ जाता राक्षस कुल कशी त्यांनी एक दो पुरे जन पट्टी सांगता असोची एकल्या नानकल्या पट्टी सांगचे तांतू कसं नाही आता प्रभुपादान सांगचे एक 10 जणांना बँक लूट केला रे त्यांनी बैसून आम्ही आता इक्वल डिस्ट्रीब्युशन करूया म्हण तांतू कसं न्याय आता मी न्यायार डिस्ट्रीब्यूट करूया म्हणून सो राक्षस प्रवृत्ती म्हणा तशी सो राक्षस प्रवृत्ती म्हणा कोण कोणा कितले चीट करता म्हणून येदू वेल्यान दाखनाची त्या चिटिंगाची सो तस जावन भक्तिदान सरस्वती ठाकुरान सांगले चीटर्स अँड दी चीटेड म्हणून म्हळ्यार कोण आनमाक तांगेल चेडूंक भक्ती मार्गार हाणाच की चीटर्स अँड दी चीटेड कंची आनम्मा तांगेले चेडूंक तांगेले फॅमिलीक सोसायटीक कोण अध्यात्म रस्त्यार वचना की चीटर्स अँड दी चीटेड त्यांनी तांकां चीट करता आसाची विंगडांक चीट करता आसाची सो आम्ही आध्यात्म केदल ताई करनाच की आम्ही चीट करता आसा तो आमगेले एक नमने वानर मनुष्य लोक म्हळ्यार एक नमने वानर आम्ही थंय आसाची आम्ही हांगा आसाची केलो पटी राक्षस जाता केलो पटी मनुष्य जाताची वय न्हय सो आमकां मनुष्य प्रवृत्ती दैवी प्रवृत्ती म्हळ्यार आम्ही साधू संघान आम्ही वाडोवक इम्प्रूव करता तशें जावन सुग्रीवा लागीं सुग्रीव मध्ये वाट चुकता जलारी तागेले हृदयांतू रामाल प्रति भक्ती असता सो भक्ती जलारी आम्ही वानर आम्ही सुग्रीवाला म्हणकेची केलो पटी आम्ही डिवोटी म्हणून आम्ही तोफू खाताची एक सोया खाताची हे पुरे देवा दिवचे जायनात आमगे डिवोटी सांगते आम्ही तो सोया तोफू असल मस्त पुरे खाताचे हे पुरे देवा ऑफर करचे जायनाय हांग मस्त खाताचे अमेरिकान त्यांनी डिवोटीस सोया तोफू आता वीगन आणि म्हणून हे पुरे मस्त पुरे खाताचे आणि वीगन मीट पुरे येता चंदार खाताचे हांगा एक स्कूल आसा फ्लॉरिडांत थंय डिवोटीस आल्याची आणि ते
तांगेल मिल्स थंय आसता स्कुलांत आनी 7 दिसा 5 दिसांनी सोया तोफू खावचे कंची शास्त्रान बरयला सोया तोफू आतां आनी डिवोटीस वय जाल्यार तूं खंयची देवाक ऑफर करूं जायना की तेंची काण खात तसाची सोया तोफू फेक मीट बियॉन्ड बर्गर रेडीमेड खाण जेवण पुराय सो हे पुराय देवाक संतुष्ट जायना हें म्हळ्यार पोट्टांत आशिल्लो विष्णू तो परम साक्षी एकादशी तेसू आमी फ्रेंच फ्राय करून खावचे एकादशी पिझ्झा करून खावचे तो हे वानर देवा संतुष्ट केदान जावचे तू कसने कष्ट असो तू फास्ट करून दाखव ओ आमच्यान जायना कसं लागे ते जायना म्हळ्यार मनान शक्ती ना करची तितली शरणागत जाय न्ही ते म्हळ्यार शरणागत जाल्यार आमी ह्या भक्ताल पळयतात त्या भक्ताल भावनेन तुजी त्या इतली शक्ती असता कितें जाता तेक नमने अंतू करचे न्ही तपस्ये म्हळ्यार हांव कशें की एक चंगा खातीर चंगा देवाल संतुष्टी खातीर तेक नमने प्रेम भावन केदान की तुडपा चमकल्यार मध्वाचार्याचे तांणी पुरो जणे करताचे खाली 3 पटी तीर्थ घेताचे आमकां कसला जायना ओ ताक पळयताचे अरे तो एकादश म्हळ्यार तागेले करकड बिश्ट एक डिवोटी आसा तागेले प्रोडक्ट्स आसा एकादशी तेसू वडा हें तें पुराय करचें हे खंयची शास्त्रां सांगला हे वड करचें हें करचें तें करचें प्रभुपादा टायमार 8 घंटे तांणी भायर बुक्स विकचे आशिल्ले आनी 8 घंटे डान्स करचे आशिल्ले तेदन वय तें पुराय कोण फास्टिंग करचें म्हळ्यार 20 वर्साचे चेडवांक वेस्टर्नर्स तांच्यान जायना आमी खंयची 8 घंटे वताची सो एकादश कसला करचें एकादश म्हळ्यार इतलो व्हडली फिस्ट सो एकादशी कुकिंग रेग्युलर कुकिंगा पस चड जाता सो तेंची आमगेल पुरे प्रवृत्ती कशी हांव म्हाका संतुश्ट कर येता म्हणून देवा संतुश्ट करची न्ही हांव संतुश्ट जाल्यार देव संतुश्ट जाता हांव सोया खाल्यार हांव संतुश्ट जाता देव संतुश्ट जाता की नाका आमी सांगचे कशें न्ही यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम देवा संतुश्ट केल्यार आमी संतुश्ट जाताची म्हण आमगेल कशी भक्ती तशी न्ही तशें वानर म्हळ्यार आमी थंय आसा जंगाय आसा थोडे देवाक थोडे आमकां थोडे देवाक थोडे आमकां तशें जावन कर्मयोग म्हणजे ताकाच कर्मयोग म्हळ्यार थोडे आमकां थोडे देवाक थोडे आमकां थोडे देवाक ते वाडता वाडता ज्ञान वाडता ते वाडता वाडता मागीर भक्ती वाडता थोडे आमकां थोडे देवाक थोडे आमकां थोडे ते जावन संपूर्ण भक्ती येवका जाय संपूर्ण आमकां देवाल आशीर्वाद जावका जाय देवा संतुश्ट करची तशें काम कोरका आतां हांगा आमी पळयताची आनी पुराय कोणेय एक मात्तेशील मनीस एक सुसायड बॉम्ब आनी करता की आतां मुस्लिम्सान सांगलां हें केल्यार तुमकां देवाल्याची अल्लाह तुमकां घेवन वता म्हणून हें कितली इजी कोन्न दवरला म्हळ्यार तांणी आनी ताजे ते फिलॉसॉफी तशींची तसले नमने खाण खावचे तसले नमने नायना शिरपचे पुरे कलियुगा कसं वायट करता की ते पुरे आसता धर्मांत जाल्यार वैष्णव धर्म तशें न्ही क्लीन आसूं सम शुद्ध खाण खावका भक्ताल आमी एसोसिएशन करका हे पुरे रुल्स आसा थोडे एकड तेकड जाल्यार आतां हांगा मेळ्ळलें सॅन्डिएगो चमकलो थोडे हरिपार्षद प्रभू म्हणून भारी चांग लेक्चर्स तांगेले इंग्लिशान हिंदीन अस्सल शास्त्र म्हाका रडणी आयली आयकतना कृष्णाले अस्सल लील की अस्सल लीला भारी चांग लीला अस्सल म्हळ्यार तांणी संपूर्ण फुल डे ते शास्त्रांत बुड्डून संस्कृत शिकून आता तांणी पुरे हरीश आवरिले कमेंट्री दिता कृष्णान तें कसला केलें कृष्णान हें कसला केलें भारी चंद बाल लिले लेक्चर दिले भारी चंद ते जावन आमी साधू संघ कितले करता की तितले आमगेले भितर साधू गुण येता
जेवण खाण करताना आम्ही सात्विक खाला रे तसले गुण आमगेल भितर येता. तेच जावन कितले जाते की तितले देवाले भक्ताले एसोसिएशन अंता सुखा. आणि तेच जावन जलारी केलोपटी तंतुई एक पटी बॅड हॅबिट सूर जलारी हे एकादशी म्हणाले एक ग्रुप सांग डिवोटीस आले त्यांनी कुकिंग करचे पुरे जेवण खाण पळायला भारी हेवी तांगेले एकादशी म्हणारे आणि के पुरे जणांना फिस्ट घालचे. सो ते आम्ही कितले देवा शरण जाता की पळाय देव आमक शक्ती दिता हे फॉलो करत तसले आमगेल हेल्थ समजत. इथं मला तंतू सांगला की शुद्ध जावन कोण देवाला नाव घेता विष्णूला तंतू आशीर्वाद अस की आयुर्वेदांत की विष्णू नाव सम जावन घेतला री आमगेल पुरे रोग निवारण जाता म्हणून विष्णू नाव इतले शक्तिशाली अस. राम नाम विष्णू नाम वेरीची. सो आम्ही देवाल भक्त जाऊन आम्ही आमगेला शरीर मन समनातला रे कसं की एक ते आम्ही सम करतानाच आम्ही मॅक्सिमम सरेंडर जातानाच. इथं म्हळारी आम्ही कितले आता मी हे बुक पळयला रे सनातन गोस्वामी बुक बृहद भागवतामृत म्हणून. बृहद भागवतामृतांतू तंतू टायटल कशी म्हळारी देवाले मर्सी देवाला आशीर्वाद प्रसाद कोणा मेळला की. सो ते नारद मुनीन सोदून वचे या विश्वांतू सगळा पशी चड देवाला आशीर्वाद कोणा मेळला देवाले ब्लेसिंग्स कोणाक मेळला. सो प्रल्हाद महाराज देखून सूर करून लास्टाक गोपिकेर्ल देखून एंड जातात. तो तंतू इंगड इंगड कॅटेगरी भक्त पुरे असाची बली महाराज अस. सो तांगेल पुरे कॅटेगरी वाढता वता तांगेल शरणागती जालल तशी आणि पुरे जन 100% शरणागत जला तंतु तांगेले भावन वाढता पुरे 100% शरणागत. वैकुंठांतू पुरे शुद्ध भक्ताची त्याला गोलोकांतू तांगेले टेस्ट विंगड. सो त्या टेस्ट देवाला स्वयं देवाला शक्ती कसं नसते की देवाला त्या आत्म प्रेम ते महाभाव देवाल भाव कृष्ण प्रेम ते कोणाक मेळला कंची कोणाक हायेस्ट डिग्री मेळला हायेस्ट डिग्री. आता गोपिकेन पुरे एक्सपिरियन्स करचे हायेस्ट लेवल कृष्णाला प्रेम. राधा राणी का त्या फीलिंग जावचे महाभाव ते विंगड कोणाक येनात ते राधा राणीक मात्र हे गोपिक एक पुरे भाव ते भाव अस पळय माधुर्य भाव कृष्णाल वैरी ते अट्रॅक्शन ते विंगड कोणाक येना ते गोपिके मात्र. प्रल्हाद महाराज थोडे शुद्ध भक्त ज्याला तागेल भावन आहे चिक्के विंगड. सो नारद मुनीन सुद्दूचे असं कोणाक सगळा चड आशीर्वाद मेळ्ळाय. तशी रामायणांत आम्ही पळयताची की कोणाक देवाले आशीर्वाद चड मेळता सांग. तशी देव मुखार सुताना सुग्रीवाला वच्ची पुढे वाटेरी जटायू मेळता आणि जटायूले लास्टाक अंतक्रिया करची देवान. तर देवान मनुष्य जावन दाखोवचे असे की थंय की कशी कोणाला सम्मान कोरका. सो राम लक्ष्मणान स्वयं तागेले अंतक्रिया करून तागेले तक स्वयं श्रीरामा लोकाक पावयताचे जटायू. सो जटायू अमर जाता. ताज मागिरी आम्ही पळयता की देव श्रीराम सोदिता वता सीत खाई असं सीत काय म्हणून रडत वत सगळे पुरे देवता पुरे जण पळयतच रामाक तो रडत वतस. तो हे कसला रोड काशील रामान
तो राम दाखयत की मनुष्य कोणे मनुष्य लिहिलें तो राम दाखयत की तू रडला रे, तू अटॅच जाला रे बायलेक की बायले बामण अटॅच जावचे ते सहज जावन जाल्यार कोणेय मनशान अटॅचमेंट असला रे मागीर ते अटॅचमेंट तागेले कष्टा टायमार ते अटॅचमेंट ताका कष्ट दिता म्हणून सीते वयली सीता देवी वयरी ताका प्रेम आशिल्लें ते अटॅचमेंट आशिल्लें ते साधारण मनुष्य रुपार पळोवचें गेल्यार तेंचे अटॅचमेंट ताका कितले कष्ट दिता सो ते एक मनुष्य लिहिलें ताण करचें सो रडता रडता सीतेक सोदूचें दोनीच कसं म्हळ्यार त्या भायल्यान जाल्यार भितर वयल्यान कसं जाता श्रीरामाक सीतेले विरह प्रेम इथं म्हळ्यार संभोग विरह दोन नमने प्रेम असके संभोग आणि विरह सो संभोग म्हळ्यार राधा कृष्णान मेळतना सीतारामान मेळतना संभोग विरह म्हळ्यार तांणी विंगड जातना सो विरह म्हळ्यार तांणी विंगड जातना सो सीतारामान ते प्रेम असं पळय आमगेले संप्रदाय कशी घोडे वैष्णव राधा कृष्ण विरह प्रेम चैतन्य महाप्रभू राधा कृष्ण विरह प्रेम तशींच हांगा रामान सीतेले विरह प्रेम म्हळ्यार तांगेले स्मरण ते सीता उडगासू इतलें स्ट्रॉंग फिलिंग दिता इतली स्ट्रॉंग फिलिंग दिता ಕೆಲವಪಟ್ಟಿ ಸೀತೆನ ಆಶಿಲ್ಪಶಿ ತಿಗಲ್ ಉಡುಗಾಸು ಅನೇಕೈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಶಿಂಚಿ ಸೀತಾದೇವಿಕ ರಾಮ ಅನ್ನತ್ತಿಲೆ ರಾಮಲ್ ते विरह प्रेम असपळ ते अनेकೈ इंटेन्स अनेकೈ शक्तिशाली ते विरह प्रेम तांनी एक्सपिरियन्स करता असाची सो तांनी बितावयल्यान तांगेले प्रेम एक्सपिरियन्स करता असाची जाल्यार एक्सटर्नली भायल्यान कसं नाही कशी कोणी भौतिक अटॅचमेंट असला री ताका कसं कष्ट आसा म्हणून बितावयल्यान कसं नाही रामान सीते विरह सीता उडगासू त्या उडगासान आता तुमगेल कोणे वर्डिके पुढे मात्र लव असते न्हू वर्डी जातरी बायले 2 महिने तिगेले मायका तेगेल्यार वाडना वर्डिके पुढे पुरे फोन आरी केदन मेळ्या केदन वर्डी जातरे ओके 2 महिने ते वच 3 महिने वच 6 महिने वच वर्डी जातर पुरे चेंज जाता ते विरह म्हळ्यार विंगडनी तशेले आसा जाल्यार बदो कोण प्रेम करता पळय तांकां विरह भावन म्हळ्यार आसता सो रामान श्रीरामानी अरण्य कांडांतू ते अरण्यांतू पुरे विरह भावन एक्सपिरियन्स करचे असते सो ते विरह भावन एक्सपिरियन्स केल्या निमित्त आमी चैतन्य महाप्रभूके पळयता तांणी विरह भावन एक्सपिरियन्स करचे राधा कृष्ण प्रेम इथं म्हळ्यार ओट्ट आसतना संभोग तांगेले एक नमने प्रेम आसता जाल्यार ते विंगड जातना चैतन्य महाप्रभूला आमी बॉडी पळयता ते एक पुरीन ते एक देवस्थानांत चैतन्य महाप्रभून विरह भावन अशी की चैतन्य महाप्रभू बॉडी इतली हून जावन मेल्ट जालते ते पत्रावेरी आजी के चैतन्य महाप्रभू बॉडी चिन्ह इंप्रेशन अस ते पत्रांत मेल्ट जावचे आस आता आमी कीर्तन करतना आमकां कितलो खूश जाता ते चैतन्य महाप्रभून हे नमने एक्स्टसी की तागेले शरीर ते पत्रा भितर मेल्ट जालता ते कहीं पळयला आसवा हे खाली चैतन्य महाप्रभून एक्सपिरियन्स करूं सो तस जावन आमी चैतन्य महाप्रभूले सेवक जाल्यार ते भावन कसन म्हळ्यार आमकां करता जाता त्या भारी सिक्रेट ते आमी वाजू येता बुकांत जाल्यार ते एक्सपिरियन्स करूं जाता सो ते एक्सपिरियन्स करता जाल्यार आमी देवाक संतुष्ट करता इथं म्हळ्यार आमी भायल्यान पुरे करूं येता विंगड भक्ता म्हण केची जप करूं येता डान्स करूं येता प्रसाद घेवं येता जाल्यार भितर वयले ते फिलिंग कशें येवचें आसा देव कसो सांगता
ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मकोतस तो बितवेलन कस तगल फीलिंग म्हण मकोतस ते कशी तगल फीलिंग अस पळय ताची प्रकार हांव ताका भितरी त्या प्रेम ताका दिता दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो तुगेल हृदयान तू ते स्वयं जावन ते प्रेम प्रकाश जाता तुगेल हृदयांत ऑलरेडी आस आत्मांत ऑलरेडी आस ते कोण पळयतस परमात्मा पळयतस ते परमात्मान क्लीन करका शिवाय ते क्लियर करका शिवाय ते जळते आमी निदांत आसतात ते प्रेम भावन एक्सपिरियन्स करका जाल्यार ते देवाले मर्सी आशीर्वाद ते तुका खंय मेळना ते ताजे खातीर सांगताची ते एक्सपिरियन्स करका जाय तू एक भक्ता लागी वचुका म्हण यू हॅव टू गो टू ए डिवोटी सो तशी श्रीरामान मागीर मुखार शिताना ते कबंदाक मारून मागीर शबरील आश्रम वचचे आसा ते शबरील आश्रमांत तिणें श्रीरामाल दर्शन घेवन सो श्रीरामाला दर्शन घेतना शबरीन तीन सांगचे आस की ती एक्चुअली पुरे ऋषी मुनी कसन आसाची त्या आश्रमांत तांणी पुरे ब्रह्मलोका चमकले ब्रह्मलोका वची काणी कसन आहे ब्रह्मलोका वतारी ब्रह्मान केदन वैकुंठ वता की तांणी ब्रह्मा वटूची सृष्टी कैद जातना या ब्रह्माल वटूची वयर वताची तशें जावन तांणी ब्रह्मलोका वचचे ते वचून साधन कंटिन्यू करचे सो तशी शबरी श्रीरामाले दर्शन घेतरी स्वयं जावन ती ब्रह्मलोका वता मागीर श्रीरामान एक नमने बेजार रडता रडता मागीर किष्किंधा वच्चे किष्किंधा वतना मागीर सुग्रीवा मेळचे आसा सो ते देखून किष्किंधा कांड सुरू जाता तो हांगा आमी कसं पळयला आसा हे अरण्य कांड ओके सो थोडे टाइम आसा कोणाके क्वेश्चन्स कमेंट्स असल्यार सांगेता कमेंट्स असल्यार सांगेता कसने स्टोरी वयरी आणि कसने क्वेश्चन्स असल्यार निमगे येता आज थोडे टाइम आसा तुम्ही चॅट करू येता एक तुम्ही अनम्यूट करून ऐकू येता सांगितलं असता रामायण इतलं सुंदर आसा इतलं डीप मिनींग आसा म्हण आज कळले आमका तुमका खूप खूप धन्यवाद कोणाका कसले क्वेश्चन असल्यार निमगू विचार प्रभुजीने एक भारी चंद न्यूज शेअर केलाय मुरलीधर प्रभू हरिपार्षद प्रभू कोंकणीन जून दिता म्हणून तुमका ते ऐकता रे तुम्ही यू विल बी नेक्स्ट सी guaranteed. I have a query on Ekadashi. I have heard that Papa Purusha enters in grain. So Ekadashi, so we need to fast from grains. After Ekadashi, Papa Purusha exits from the grains, of course. This you know, the timing of prakar. कशी आता मी आलोचन करीत की हे गव्हर्नमेंट ऑर्डर असलारी इमिडिएटली काल कशी इंडियन काल न्हू की आज कशी ते बुलडोजर गेले ते पुलिस नोटीस आयले नेक्स्ट डे बुलडोजर गेले मागीर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयले ते आता पावनी म्हण 2 घंटे लागले मागीर 2 घंटे आनी पडत आशिल्ले बुलडोजरा भायर सो कशी गव्हर्नमेंट ऑर्डर येता की तो कशी देवाले ते दिसाचे ती एकादशी स्टार्ट जात की पूरे ग्रेन्स पाप पुरुष रिक्त एकादशी ती एंड जाल्यो देवाले पावर अशी की ते इमिडिएटली एंड जाता सामको लागता आमी हांगाच गव्हर्नमेंटा म्हण केजी पाप पुरुष सूर्याला स्पीड आमी आलोचन केला सनराइज सूर्याला स्पीड तुम्ही पळयला स्पीड ऑफ लाइट हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण मिगिल प्रश्न आयची टॉपिक रिलेटेड ना निमगू येतवा श्योर मत प्रभुजी एक्चुअली आता आम्ही चॅन्टिंग करताना राईट हँडानो जपमाळा असता लेफ्ट हँडातो मुद्रा धोनो जप केल्यारी लायक म्हणून म्हणता न्हू
लेफ्ट हँडानं कोरी येतं लेफ्ट मी ज्ञान मुद्रा एक ध्यान मुद्रा. आकाश मुद्रा हा. कोरी येतं ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा खंयची आकाश जायतं? मुद्रा कोरी येतं आकाश हे ओके तशी या कोरी येतं. मुद्रा वय सो तेन्ना कसं हांव ध्यान मुद्रा घेवन करता जप तेन्ना म्हाका कसं जाता म्हळ्यार एक राऊंड जप करतरी म्हाका ते मुद्रे दुखून भायर येवचे ना म्हाका जपा दुखून भायर येवचे नाका दिसता म्हळ्यार आमी साक्षी माला काउंट करपा जाता न्हय एक राऊंड जातरी साक्षी माला वैरी करपा पडटा तेन्ना म्हाका तांत दुखून येवचे नाका जाता तसं कंडिशन कशी करचे तें कसं नाही करू जायना आमकां काउंट करका म्हळ्यार वयना संख्यापूर्वक नाम गान नती प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार आम्ही वैदिक भक्ती करता आशिल्ले निमित्त आम्ही माइंडाक मागीर सांगली ना ना म्हाका हें भावन इम्पॉर्टंट हें इम्पॉर्टंट म्हणटा तुम्ही सडन ना थोडे पळोवचे भितर वार अशें झूम मागीर ते चॅन्टिंग विसरून वता जाल्यार आमी ते 16 राउंड्साचे ते एक डिसिप्लिन दवरला रे आमी केन्ना के हुणी करनाची सो तुम्ही सांगचे म्हाका कळ्ळें जाल्यार आता आमी मूव करतना आमी अशी जावन मूव करूयात म्हळ्यार तुगेले सोण अशी अशी करून मूव करूयात दॅट इज देर बट मेन कसं म्हळ्यार आमगेले चॅन्टिंग अंतू सॉफ्टनेस आयला रे आम्ही कसं जाता चॅन्टिंग करतना केलो पटी आतांनी हरिपार्षद प्रभून एक बार चंद डेफिनेशन दिल्लें की जप आणि कीर्तन डिफरन्स कसं नाही आता आम्ही वडान सांगला रे हरे कृष्ण 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 ते कीर्तन जालें जप म्हळ्यार कसं नाही मंत्र इन द माइंड इन द मंत्र एकदम सॉफ्ट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गायत्री आम्ही साऊंड ते काढून सॉफ्ट वारशें सॉफ्ट जप जप म्हळ्यार तशींची सॉफ्ट समगेल माइंड सॉफ्ट जावका हार्ट सॉफ्ट जावका ते व्हडान चॅन्ट करतना कसं जाता ते कीर्तनशें जाता सो तेदन आमकां ते इंटरनल वचना हें हांव पळयलां जप करतना आमकां ते सेन्सेस भितर वचका जाय आमकां इनर फिलींग येवका जाय सो देन यू हॅव टू गो सॉफ्ट भितर वतना म्हळ्यार यू हॅव टू एक्सेस द माइंड व्हडान करतना सो तो सॉफ्ट जाल्यार तशींची तुमगेले हेचे मुद्रांनी करचे तुमगेले ते सॉफ्टनेस फिलींग इतले लायक जाता फील जाता की तुमकां की यू विल that you will find a way to still hold this तुमकाची माइंड इंटेलिजन्स वाट दाखयता कशें मेंटेन करूयात सो ते सॉफ्टनेस आमी अगूर डेव्हलप करका तेदना कृष्ण एक पटी प्रभुपाद डिवोटीसान निमगेले की हे बुक्स आमी डिस्ट्रीब्यूट करचे कशी म्हळ्यार तुमी बुक्स घेवन फुल सरेंडर वचचे देवाक कृष्णाक कृष्ण तुमकां विद इन युअर हार्ट ही विल गायड यू सो ते तुमी आमकां मन आसूया तुमी ज्ञानमुद्रा धरली म्हणलें आमी अशी करूयात हे विंगडाचेर दवरयात तशी पुडी कशें करचें आशिल्लें जनान थोड्या मणेनी दवरचें आशिल्लें मणेनी दवरतना ते एक एकाची ड्रॉप करची की अशी की सो तांगेले पुरे जाण तांगेले इतले एडजस्टमेंट करतात सो दॅट दे कॅन तुमकां लायक जात जाल्यार तुमी कसं एक लिटल एडजस्टमेंट करूयात तशें पुराय आसा सो यू कॅन मेक युअर ओन मेथड तुमी तुमगेलेचे करात ओके हांव एक्चुअली लेकीन कसं म्हळ्यार टू कंप्लीट 16 राउंड्स 2 hours इट टेक्स 2 hours बसून जप केल्यार काउंट करून जाल्यार कशी जाता म्हळ्यार ते जायना हल्ला जायना आमी कित्याक म्हळ्यार ते एक पटी अभ्यास जालो मागीर म्हळ्यार आमी करचे ताका 2 पर्पज आसा एक आमी करचे आनी विंगड एग्जाम्पल दिवचे सो आमी आमगेले रूल्स घाला संख्यापूर्वक नाम गान नती बी आम्ही आचार्य पशी वयर नाही नो आम्ही त्या काउंट करचे आशिल्ले संख्यापूर्वक नाम गान नती बी
आता काउंटर करण्यातला रे माल घेऊन प्रेझेंट कसं नाही 2 hours माल ना तिलकोर येत ना सो हे कसं म्हणारी कलियुगांतू आम्ही करची हे हायेस्ट यज्ञ हंतु आम्ही डिविएट जलारी वापस येऊची बारी कष्ट कलियुगान प्रॉब्लेम कसं म्हणा पुरे जण तांगेले मॅन्युफॅक्चरिंग करतात धर्म आमगेल धर्म हे हिंदुइझम म्हणा हे इस्लाम म्हणा हे पुरे जण तांगेले डेफिनेशन घालतात सो आम्ही चिक्के डिविएट झाले दॅट्स इट तर डेंजर की आम्ही मागीर आमगेलेची सो एक्सपर्ट जाल्ली शिवाय हे पुरे करूनच कसं रूल्स असे की ताक आम्ही कशी एक्सपर्टली फॉलो करूयात तसं आलोचन करतो देवा आम्ही प्रे करका की आमकां ते इंटेलिजन्स दिव काम सो दॅट वी कॅन स्टील फॉलो द रूल्स कीप द लॉर्ड हॅपी ओके ओके थँक्यू हरे कृष्ण हरे कृष्ण सेकंड क्वेश्चन Hare Krishna. What is the importance of Parana time? Is it mandatory to break the fast on Parana time for Ekadashi? Parana time was late after 11 a.m. Mandatory, of course. Again, principle kasan hai? Krishna should be happy. आता अंगशिला निवृंदावनांतू ते पुढे दोन रूल कश म्हळारी सकाळी उठाने मंगलारती नंतर पुरे जात तरी आरामेर खावचे म्हळारी nobody followed सिरियसली त्यातून कसे जाता तुम्ही भक्तीन तू इतले बुडून गेले की तुमको पारायण टाइम फॉलो करचे जायनी जाल्यार तुम्ही भागवतान तो एक्झाम्पल पळयत कोण असत महाराज कुलशेखर ताणे फायटिंग करता अंबरीश अंबरीश ताई तितले टाइम फॉलो करचे कशे लायक तू म्हाका कसं नाही फायदो मेळटा म्हणणे देवान ते टाइम संदिग्ध केला ह्या टाइमार कोरका तो देवा संतुष्ट करची खातीर सो तुम्ही कसं कार्य करताना ते कसल्या करताची एकादशी वैरी तितले आमकां महत्व दवरून घेवन ह्या देवाल संतुष्टी खातीर करताना करका म्हणटा तुमगेल मन आयला री सो देव तशी तुमका रिवॉर्ड देता एकादशीच्या 2 नमूने बेनिफिट असतात एक भौतिक असं एक आध्यात्मिक असं सो तुमको त्या देवाला आशीर्वाद जावका हवाय प्रेम जावका हवाय देन यू फॉलो इट एंड तुमगेल भावन कशें सुका अयो 10:30 जाले हे जाले हे देवान सांगला हे टाइम हांव तशी आलोचन करका आय हॅव टू सॅटिस्फाय कृष्णा देवा संतुष्ट करका टाइम गेल Okay. All right. Good questions. Thank you. Any questions as ki comments as ki? Hare Krishna. I'm just at the satsang and attend karta the lady is gone and nanchi just I'm chanting sulk kela there tak nama aparadha munoni asna prabhuji chanting karta specific thoughts set amna samsara anta karta chanting got someone like thoughts set chichi So कशी म्हणारी एक चरडानं सूर्य चमकूच्या होताना तो पडतो असता त्याला ताणे चमकूच सोडलारी तो मागीर चमकायना वेनो तशी जी चॅन्टिंग करताना थॉट्स येता चॅन्टिंग थॉट्स येता ते थॉट्स वतरी मागीर चॅन्टिंग करता तशें जायना न्हू सो ते स्ट्रगल करता करता करताची वता आमगेल कलियुगान तू पुरे कश म्हणारी तू हे चॅन्टिंग सोड बाकी पुरे करी म्हण चॅन्टिंग सोड बाकीच पुरे करी म्हण जाल्यार तशी न्ही न्हू सो चॅन्टिंग कश करता आमी तशें जावन तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तुम्ही कशी क्वेश्चन निमगे जाय तशी क्वेश्चन निमगू आणि जप करता करता कसं जाता हे थॉट्स वता कशी हांव चॅन्टिंग करताना फर्स्ट हांव एका आलोचन करचें आतां म्हाका कसो थॉट आयला रे कसो कश्ट थॉट आयला रे भाई हें बिल्ल बरोव आसा हें करूं आसा तें करूं आसा तिगेल एक्सरसाइज आसा तिगेल हें आसा म्हगेल दुवेल हें सबमिशन आसा म्हगेल पुत्ता पळोवका हें करका तें करका हें पूर आलोचन हांव सुरेख आलोचन करचें हें पुरे प्रॉब्लेम पुरे जाना आसा सोल्युशन कोण कृष्ण फर्स्ट भार देवाल वयर घालचें
पूरे प्रॉब्लेम तुका एन्जॉय कृष्णा देवच्या यू टेक इट I cannot do anything. What will I do? हांव कसं करता I will simply surrender. When I start to chant हांव इतले आलोचन करचें हांव कस्सने करना कृष्णा मज्जान कस्सने करू जायना आनी हांव कस्स करता की तेवे तुगेले निमित्ताची सो प्रॉब्लेम सॉल्व करची वेळार तुवें सॉल्व करेत कृष्णान थंय युद्धांत तूं अभिमन्यू थंय वांचे न्ही अभिमन्यू कोणाले कृष्ण अर्जुनाले पूत सो अर्जुनान थंय आसूनय कसने करू जायना ताका सो आमी कसं करूं जाता कोणाकय सो पुरे करची कोण कृष्णानाची ताका शरण जावका न्हू सो माय फर्स्ट थॉट आनी कसो थॉट आयला रे हांव देवाले पाय स्मरण कर न्हू कृष्णाले लोटस फीट स्मरण कर न्हू तुवें पळोवंक घे तितलेच आय डोंट वॉन्ट टू थिंक कसं आलोचन येयला रे हांव जे सोंड सोडचें तें केलो पटी ते थॉट भारी स्ट्रॉंग जावन पुश करता भारी स्ट्रॉंग जावन हे प्रॉब्लेम तुका इतले लॉस जालें हें जालें तें जालें ते एक मोमेंट आमी ते थॉटा वयर त्या ताजे वयर आलोचने वयर मन घाली कैद मागीर ते आमकां ताणतत ते आलोचन यत्तनाची ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते ते ऑलरेडी सांगला ध्यायतो त्या स्टेजार रबयल्यार मात्र ते थॉट कंट्रोल जाता शिवाय मागीर कंट्रोल जायना त्या माइंडा एंटर जातनाची त्यांची योगसूत्रांत ती सांगचे आसा खंयचे थॉट आलोचना तांचे निप इन द बड म्हळ्यार एक फूल जावचे पुढे ते सान हें जाता पळय फ्लावर स्टार्ट जावचे पुढे त्या फुलची पुडेची तेदना काळार त्या फुलाना ते थॉट होड जावची पुडेची तेदना ताका अटॅक करची न्ही त्या देवाक सरेंडर करचे शिकू का कसं नाही आयला रे हांव एक पटी एक देवस्थानात चमकलो ते एकलो शी बसला रामानुजाचार्याला डिसायपल मागीर कोण म्हूण हांवें केलें ते हांव निमगेलें हें कोण ह्या नमने अशी कसो बसला म्हणालो ह्या टेम्पलाचे मेन ट्रस्टी म्हळां हांगा युएसएंत मागीर पळयतना तो इज करोडपती हांगांत भायर मर्सिडीज कार आनी रबयला हांगा घेवन अशी करून अशी ह्या नमण्यार बसून रडतस हांव लेखलें कोण की चांग डिवटी म्हण आतां निमगेलें कसं तू ह्या नमने भावन घेवन बसला कसं या म्हण तो म्हाका म्हणालो आमकां रामानुजाचार्यान एक शिकयलें तुगेला कसन आसा कसन ना कसन प्रॉब्लेम आसा कसन ना तुगेला संपत कसन आसा ते एक क्षण भितर देवान एक दीव येता एक काड येता सो म्हागेला इतलो बरें आसा हें कसन आसा जाल्यार म्हाका गोत्त आसा की त्या देवाना दिवचें देवाना काडचें सो हांव कसं न्हय आय एम लेम आमी जप करतना ह्या नमने भावन आसूं का की ते कसं कष्ट आसला रे यू तें फर्स्ट तें केदन दुखून करू सूर केलें की मागीर थॉट्स कैद जाले आतां थॉट येतना आलोचन करता वॉशची आलोचन करता म्हाका मागीर देवाल सरेंडर जावप तो मागीर थॉट आलोचन करून मागीर वता मागीर थॉट येना ध्याय येतो ते फर्स्ट स्टेजार तुम्ही त्या थॉटाक डील केली वय मागीर ते थॉट वॉट डन इट डजंट बिकम अ फ्लावर यू हॅव टू निप इट इन द बड सो जप करतना तुम्ही स्टार्ट करतनाची त्या एक नमने ताका म्हणचे धारणा म्हळ्यार कसं जाता आय लॉक माय माइंड म्हळ्यार तितली सरेंडर आसूं का एके जायना एके थॉटलेस चॅन्टिंग जायना ते सरेंडर असला मात्र ताका म्हणचे अपराध शून्य म्हण अपराध म्हळ्यार राढ म्हळ्यार संतुष्टी अपराढ म्हळ्यार देवाक संतुष्ट दिनातिले चॅन्टिंग अपराध युक्त नाम अपराध शून्य नाम म्हळ्यार देवाक संपूर्ण संतुष्ट जातना जाल्यार we are getting to that stage तो आमी अपराध शून्य फर्स्ट स्टेज अटेंटिवनेस आनी आमकां इतलो फेथ आसता की हांव देवालें नांव आयकलां पुरे समजत आसा एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर एवरीथिंग इज इम्प्रूविंग जस्ट कसं नासल्यार हें थॉट दिस शूड जस्ट पुश अप युअर हिलिंग चॅन्टिंग मागीर लास्ट कसं जाता देवालें नांव मात्र व्हरता सो हांव देवाल पांयाचें स्मरण करचें लोटस फीट
ताज्या पशी आणि प्रॉब्लेम सॉल्वर या वर्ल्डांत कोणी ना. सो आय लीव इट टू यू. सो दिस इज हाऊ आय डू. तशेंच तुम्ही तुमगेले एक टेक्निक करूं येता चॅन्ट करतनाची, हाऊ टू डील. सो तशें जावन भगवद्गीता वाजयता ताका एप्लिकेशन कशें ना, चॅन्टिंगांत कशें करूं येता, सेव करतना कशें करूं येता. आय होप आय आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. वय प्रभुजी, एक्चुअली चॅन्टिंग आम्ही स्लो करताना थॉट्स चड येता म्हणून फील जाता. तिके फास्ट करताना थॉट्स उण येता म्हणून फील जाता. तशी एक राउंड करताना 7 मिनिट राउंड जाता. तेड नागी प्रभुजी 10 मिनिट्स एक राउंड म्हणल्यार स्लो चॅन्टिंग करचें बेटर. 10 मिनिट्स मेगेल फर्स्ट टाइम हांव चॅन्टिंग करतना मेगेल 45 मिनिट्स लागचे एक राउंडाक. सो हांव फर्स्ट टाइम डिवोटी जालो वता तांणी कीर्तन करता तांणी म्हाका बीट्स दिवन म्हळें चॅन्ट कराची म्हणून म्हळें. हांव म्हणलें ओके. म्हाका जगत तूं येवन हरे कृष्ण हांव हरे कृष्ण करून एवरी बीट हांव चॅन्ट करता. 45 मिनिट्स लागचे. मागीर तो म्हळ्यार हरशी केल्यार तूं 16 राउंड्स म्हळ्यार तुका 24 hours 16 राउंड्स जायना म्हळ्यार. हांव 16 राउंड्स कशें बारीक कशें. मागीर तो म्हळ्यार न्ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. एक फावटी म्हाका राधेश्याम प्रभून सांगिल्लें तुगेलें मायंड इतलें फास्ट आसता रे म्हळ्यार तूं कसो उलयत पळय त्या स्पीडार तूं आयकून प्रोसेस करून स्टार्ट करता पळय. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे. आय एम स्पीकिंग बट आय एम लिसनिंग एक्टिवली. आय एम नॉट मिसिंग इवन वन सिलेबल. हांव त्या स्टेजार केदनात की राधेश्याम प्रभून सांगिल्लें यू कॅन चॅन्ट 1 राउंड इन 4 or 5 minutes. जाल्यार त्या प्रॅक्टीस येवका. You should learn to listen. There synergy होगा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. त्या कशी फर्स्ट you have given up your thoughts. तेदन हांगा स्पीड चढता वता. त्या स्पीड मागीर it catches speed, then you kind of you have to maintain. क्योंकि प्लेन एक पटी पिकअप करतरी मागीर क्रुजिंग अल्टिट्यूड म्हणून आसता. इट हॅज टू बी स्मूथ. द स्पीड वयर मस्त वयर तो वचना. यू हॅव टू गेट इन टू अ स्टेडी स्पीड. तेदा ना 16 राउंड्स एक चंदायर होता. धन्यवाद प्रभुजी, धन्यवाद. हरे कृष्ण. Rama goes to Pitraloka after Leela on earth. I thought Lord goes back to eternal world. हांव केदान सांगलें पितृलोका वता म्हणून. हरे कृष्ण प्रभुजी. तुम्ही सांगिल्लें प्रभुजी लायक समवेअर आय फेल्ट आय रेड प्रभुजी तशी हांव वाजिलची कशें पुरो 9th canto तू तशी कसं आसता प्रभुजी लायक 9th canto ऑफ श्रीमद भागवतम नाव प्रभुजी. अशी केदनाय कोट करचेना की म्हाका हांव कशें की वाजला म्हण के दिसलें. तशी म्हाका मस्त बरें दिसता. सो तेजावन आमी शास्त्र वाचूं. तेजावन पतंजली सांगता कसं ना स्वाध्यायात इष्टदेव संप्रयोग. म्हळ्यार स्व अध्याय कसला करचे इष्टदेव संप्रयोग. टू नो युअर सेल्फ अँड युअर रिलेशनशिप विथ कृष्णा बेटर. म्हळ्यार देव कोण म्हणल्यार स्पश्ट जावचें तातूंत. सो फॉर एग्जाम्पल पळय हांव एक भागवत कोर्स शिकता म्हळ्यार हांव आय एम स्टडी करता. तो हांव एक डेफिनेशन. सो नेक्स्ट 3-4 months म्हगेलें प्रोजेक्ट वर्क मागीर हें पळय. सो आय एम स्टडींग भागवतम व्हेरी डीपली. सो तांतू असूये म्हळ्यार कशें न्हय एक पळय डेफिनेशन करचें. तो आचार्याल कमेंट्रीज संस्कृतांत बारी छन डेफिनेशन्स आसता. हांव हें पुरे घाल न्हू. आय एम मेकिंग माय नोट्स. सो हांव एक व्हेरी डीप वचपाक ट्राय करता. सो तांतू असूये म्हळ्यार कशें न्हय तांतू डेफिनेशन आमी म्हळ्यार म्हणटाची एनवीएस यू आर एनवीएस असूये म्हळ्यार कशें न्हय खंय मिस्टेक ना की पळय तेय मिस्टेक सोदूची. येता म्हळ्यार तुका त्या पोझिशन जाय. सो काही मिस्टेक ना की पळय आतां कोण केलो चंदाय आतां चैतन्य महाप्रभून रामचंद्रपुरी ताका चैतन्य महाप्रभू पळयल्यार जायना. सो कशें करचें एक फावटी ते एंड्स सो ते वता आशिल्ले रामचंद्रपुरीन आलोचन करूं सुरू केलें. हे संन्यास म्हणची मात्र भितर कितले स्वीट्स दवरून बसला की जावन हे नमने मुय संगम नतील फॉल्ट सोदूच.
सो ते मेंटॅलिटी आयिल्ले तुमकां असूये आयिल्ले म्हूण असूये म्हळ्यार इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग कोणाल्या भितर कसं नाही चांग असेल ते एप्रिशिएट केल्यार ते चांग गुण आमके येता. सो कसो गुण आमी गुणगान करता की ते गुण आमके येता. ते वायट गुण केल्या निमित्त असूये ते वायट गुण आमके येता. सो ताका ते डेफिनेशन पळयतर म्हाका क्लियर जालें. ओ हक्क म्हणजे असूये ते दोळ ते आमी पुरे असूये ते पुरे सांगता आशिल्ले. तर जावन आमी कसं नाही सांगतना एवरी टाइम आता दोन्ही शंकराचार्य आणि मध्वाचार्य फॉलोअर्स तो डिबेट जाताना इट्स ऑलवेज कोटिंग. नोबडी सेज हंग सांगला ते सांग हंतू कोट केला हे शास्त्रांत कोट केला हंतुल्यान हे ऋषीन सांगिले हे पुरे. सो भारी इम्पॉर्टंट. इट्स अ गुड क्वेश्चन. अशी प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार आतांचे सिरियल पुरे कसं पुरे येताची तांतू पुरे असले पुरे दाखयताची कसं नाही क्लियर दाखयना. सो शास्त्र प्रकार दाखयना. सो शास्त्र प्रकार कसं नसं की लॉर्ड राम एंडांतू सरयू नदीन वच्चास. तो सरयू नदी वतना सगळे अयोध्या नगरी घेऊन वता. सो पुरे जणे वापस अयोध्या वताचे. पुत्तूर लोक वचून रामान कसं करचे लांग कोण जल विजिट करू वचून अशें पुरो. All right. Any questions? Any other comments? Okay. Thank you for a devotee anchor. Chat box and the as Ashil Prabhuji. They already to me fully class and answer kella jalari. My query is about Lakshmana went to Rama after Sita's forgiving him. Was there anything called Lakshman Rekha? It was not pointed, so just asked. Fully No. Actually, तुलसी रामायण अंतू तजे खातीर प्रभुपादान सांगला की तांतू चिक्के मायावाद आसा म्हणून. मायावाद म्हळ्यार ताका चिक्के तगले एक भावना तगले भावन घालल्या म्हणून. त्याच्यान त्या वाजीच्यान कसं जाता मायावाद म्हळ्यार कसं ना प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार देव चिके चीप जाता. भक्तीन तुम्ही शास्त्र प्रकार गेल्यार तेव्हा इजी बट शास्त्र प्रकार गेल्यार देवा संतुष्टी करची. सो प्रभुपादान ताचे खातीर म्हळें तुलसी रामायणान भक्ती आसत जाल्यार ते मिश्र भक्ती. सो तशें जावन हे लक्ष्मण रेखा पुरे जस्ट जनाक आनीक इंटरेस्ट करच्याक तांणी चिके ऍड केले. जनाक आनीक पॉप्युलर करच्याक जनाल भितर जाल्यार ते पॉप्युलर करच्यान तू ಕೆಲವು ಆಚಾರ್ಯ ತಂಗೆಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಂಗೆಲೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ತಂಗೆಲೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು घालतात. सो ते अप्रिशिएट करता देव जाल्यार कितले डिग्री ते हे करता की आता पळय फॉर एग्जांपल आता मी गुजरातांत आनी मस्तपडेन गेल्यार ते मस्त पुरे वेरिएशन आसा. तांगेले अवस्था अशी जाला की तांणी स्वामीनारायण देव म्हणून तोची राम तोची कृष्ण तोची हे तोची ते तो हे डिविएशन तितले ते वता. सो तांणी बरयतना सो हांगे तुलसी रामायणान तशींच की असले पुरे डिविएशन जावन त्या डिविएशन बारी पॉप्युलर जाला. वाल्मिकी रामायणान ना. सो त्या डिफरन्स आमकां वाचितना आमकां कळटा की हातूंत कसं डिविएशन जाला म्हणून. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. कोणाका आनी क्वेश्चन कसले निमदूच ना म्हण लेखता हांगा. तुमका धन्यवाद प्रभुजी. आमकां लायक करून पुरा अर्थ करून दिला तुमका. तुमका दंडवत प्रणाम मागेले. आज आमी कशल अर्थ करून घेतले म्हण हांव एक ब्रीफ जावन घेवन सांगता. आमी आज तुम्ही आमकां भक्ती म्हळ्यार कसले म्हण शिकोवन दिलेलो आसा. श्रीराम मनोभीष्टम. आमकां इश्ट जाल्यार तशी कर न्हू आमी देवाक एक्सेप्ट करी म्हूण सांगची न्हय. देवाक संतुष्ट कर काम करता आमी म्हणून सांगिल्लें तुमी. समय कशी चेंज जाता म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा. भूलोकांत 1 वर्ष म्हळ्यार स्वर्गलोकांत 1 दिवस. भूलोकांत 15 दीस म्हळ्यार पितृलोकांत 1 दिवस म्हणून सांगिल्लें आसा.
तदनंतर वानर मळारी मनुष्य की प्राणी की म्हणून स्त्री लोभ बॅड हॅबिट आशिल्ले वर्षी आमी क्लोज फ्रेंडशिप केन्ना करचे नज कित्याक की म्हणत तांगेल्यान तू एक राक्षस प्रवृत्ती असता तशी आमी केन्नाच देवाल असोसिएशनात असू का सात्विक संग करता आणि आम्ही प्रेम भाव एक्सपिरियन्स करच्या का देवाला आशीर्वाद जाव का अटॅचमेंट केन्ना आमकां कष्टाक दारी करून दिता तशी आम्ही केन्नाची सात्विक संघांतू आसूंक गेनो देवाक चड आम्ही देवाला आशीर्वाद आम्ही घेवका म्हणून आधी तुम्ही सांगितलं आता त्यानंतर अरण्यकांडा बद्दल सांगचे असल्यार आयच्या दिवसांचो आम्ही कव्हर केलेलो टॉपिक जो आसा सीता अपहरण कबंध गंधर्वाल मुक्ती त्यानंतर सुग्रीवाक भेटी जावचे जटायुल अंत्यक्रिये करून श्रीराम लोकाक पावोचे आणि शबरी आश्रमाक वचचे नेक्स्ट किष्किंधा यात्रा ते नेक्स्ट किष्किंधा कांडांतू जाता म्हणून तुम्ही सांगितलं आसा तुमकां खूप खूप धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्ण. थँक्यू. ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट आसा हा ते सांगता आसा 23rd सॅटर्डे का 7:30 PM इंडिया टाइम अंतू डेमोन्स इन वृंदावन लीला सीरीज जाता आसा हिज ग्रेस श्रीकांत दास जी करता प्रभु जी करता आसा 30th सॅटर्डे का सेम डेमोन्स इन वृंदावन सीरीज हिज ग्रेस विश्वांबर प्रभु जी करता आसा 22nd फेब्रुवारी का 8:15 PM का सुष्मिता सती माताजी रामायण सीरीज करता आसा तशी 26th का एकादशी का भगवत गीता स्लॉट बुकिंग करते आसा कोण कोणाक सांगते की भारती पै माताजी विद्या माताजी एंड माया माताजी कना स्लॉट बुक करता म्हणगे नो विनंती करता. धन्यवाद प्रभुजी. हांव आयचे सेशन एंड करया. विद्या पै माताजी नरसिंह आरती सांगताच्या. ओवर टू विद्या पै माताजी. हरे कृष्ण. श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो वृक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदि शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा तव कर कमलवरे नखा अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। Thank you so much. Hare Krishna. Thank you Muralidhar Charan Prabhu. Hare Krishna. Thank you. नमस्ते धन्यवाद प्रभु जी तुमका। Thank you Prabhu. हरे कृष्णा।